सा माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता पहिलो अध्याय 22वें आणि 23वें वाक्य. सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंक वारसली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युअल म्हणून आपयतलें. इम्मॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगळा सुम्या जिसू हें उतार आमकां नियाळोंक तुजी कृपा दी. पवित्रत्म्या तूं म्हणजे मुखांतर उलय, म्हज्या काळजांतान उलोवंक म्हाका कृपा दी सुम्या. आनी तस प्रमाणे आयकतल्या हर एकल्यांक तुजें सांगातपणान जियोंक तुजो अनुभव करूंक कृपा फोव कर सुम्या. आनी जिणेची दिशा तुजे कुशीन बदलूंक कृपा लाबून दी. आमेन. आयच्या दिसा आमी वाचलेल्या वाचपांत पवित्र पुस्तक म्हणटा इम्मॅन्युअल म्हणून ताका आपयतले. इम्मॅन्युअल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता आसा. आनी थोड्याच दिसांनी आमी क्रिसमस आचरण करता. हर एक वर्सा हांव तो आचरण करता. जर तर म्हाका आनी तुका देव आमचे सांगाता आसा, म्हाका तुजो अनुभव करूंक जाता की म्हणलें एक चिंताप आज हांव तूं आठयता. आयच्या चिंतपाचें मूळ जावन आसा देव म्हजे सांगाता आसा म्हणलें अनुभव करचें जाल्यार कशें. हाव टू एक्सपिरियन्स गॉड. देव आसा म्हणून आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा. जायते फावटी आमी आयकलां. जायत्यो विशय म्हाका तुका गोत्त आसा. क्रिकेट म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका तुका गोत्त आसूंक पुरो. पूण ताणें खेळून म्हाकाच सिक्स मारूंक मस्त कश्ट आसा. हें म्हाका बाउंड्री मारूंक कश्ट आसा. पूण म्हाका उलोवंक बरें उलयत. तशें मारिजे, अशें मारिजे, बॉल अशें धरिजे, अशें रावाजे, पुरो सांगयत. ह्या रांदचे जेवणा विशयी आमकां जाय तितलें सांगयत. पूण एक बरें कर रांदिचें जाल्यार त्या अनुभवान मात्र त्या व्यक्तीक रांदूंक जाता. जर तर अनुभव ना, आमकां थियरिटिकली गुत्त आसा, तातूंत कांय व्हडलें आमकां एचीव करूंक या साधन करूंक जायना. साबार जाणांक म्हाका आनी तुका दोश्टी एकच विशय जावन आसा. देव आमच्या सांगाता आसा तर ताका अनुभव करचो जाल्यार कशें. जिविताच्या कश्टांच्या लारांनी, जिवितांत विविध संगती म्हजे थंय आनी तुजे थंय घडता आसतना व्हड सवाल म्हाका आनी तुका उपजाता. हांवें ह्या वेळार देवाचो अनुभव करचो कसो. हर एका दिसा म्हज्या दिसपडट्या जिवनांत देवाचें हजरपण हांवें तुवें, देवाचो मोग हांवें तुवें, देव म्हजे सांगात आसा म्हणलें हांवें तुवें अनुभव करूंक साध्य आसा गी. एक सवाल, एक नियाळ म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आयच्या दिसा मोगाच्यानो. म्हजो आनी तुजो देव इतिहासाचो देव न्ही. म्हणजे इट इज नॉट ए हिस्ट्री. तो जो पयलीं आसलो, आतां आसा आनी मुखारय आसतलो. त्या देखून आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा इट इज अ गुड न्यूज, गुड हिस्ट्री म्हूण सांगना आमी. कित्याक म्हळ्यार आतांय मुखारी तें सदांच बरेंपण करचें समाचार जावन आसा. त्या देखून म्हजे थंय आनी तुजे थंय सर्वेस्पर देव आतांय उलोवन आतांय संबंद दवरूंक शकता, मुखल्या दिसांनी संबंद दवरूंक शकता. पयलींच्या पवित्र पुस्तकांत पळयलें जाल्यार आदल्या पोरण्या सल्ल्यांत सर्वेस्पर देव चो अनुभव साबार जाणांक विविध रितीनी जाता. विविध रितीनी जाता. आमी पळयलें जाल्यार मोइजेक सर्वेस्परा देवाचो अनुभव जाल्लो. त्या जळत्या बोल्याच्या मुखांतर थंयसर ताका अनुभव जालो. तो ताजे लेगीत उलयलो आनी त्या दिसा तावन ताजें चिंतापस, ताजे करण्यो विशिश्ट जाल्यो. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत, गणनाच्या पुस्तकांत 22व्या अध्यायांत आमी थंयसर एक पळयता बाल म्हणलो एक प्रवादी आसलो. तो देवा कडेन बरो संबंद ताका आसलो. आनी सर्वेस्परान नाका म्हूण सांगल्यार थंयचो बालक राय
ताका भारी व्हडलें आमिशा या बरें ताका तें दिता हें दिता म्हूण सांगता आनी थवळ ताका या म्हूण जाता व्हडली तो इतलो वत्ताय आपयता आनी येता म्हणटा आनी गाडवाचेर बसून वता आसतना गाडव ते मुखार वता आसतना एक कडेन रावता मारता वो बालाम ताका मारता कित्याक म्हाका उपाद करनासाय म्हणून अनेक कडेन आनी एवटी फटक्क करून बसता तिसऱ्या बोटीं मारल्या उपरांत तें गाडाव या बालामा लागीं उलयता तूं म्हाका कित्याक मारताय आनी बाला म्हणटा तूं म्हाका कित्याक खेळयताय गाडाव म्हणटा इतल्या वर्सां हांव तुजी सेवा केली हांवें तुका कितेंच उपाद करूंक ना तरी म्हाका ह्या रितीर कशें करताय देखून बाला म्हणटा जर हांवें तुका इतल्या वर्सां जावन आसा तूं म्हाका कित्याक अशें खेळयताय अरे रावताय बसताय उरताय खाल्याक अशें करताय आनी थवळ सर्वेस्परसो दूत थंय आसचो बाला म्हाका देखूंक शकता सर्वेस्पर देव ताचे दोळे उगडता आनी सर्वेस्परसो दूत थंयसर मुखार रावल्लो ताका दिसता आनी तो सर्वेस्परसो दूत म्हणटा हांव तो मुखार आसलो तलवार काणगोन जर तर त्या गाडवान तुका आडायनातल्या तिशीनेशीन वचून आडावना जाल्यार तुका हांव खातरन्स घालता आसलो आनी थवळ दोळे उगडलो वो बालाम प्रवादी म्हणटा म्हजी चूक जाली पळय हांगासर सर्वेस्परा देवाचें हाजरपण एक मन जात उलयल्ल्या वरवीं आनी थंयसर जाल्ल्या घडिता वरवीं आनी थंयसर बालामाचे दोळे उक्ते जाले गाडवाक तो देवाचो दूत दिसलो तरी बालामाक दिसून नासलो आज आमच्या समाजांत थोड्यांक देवाचो अनुभव जाता जाल्यार उरल्यांक जाता ना आनी अशेंच आमच्या समाजांत आज हांव आनी तूं क्रिसमस आचरण करता आसतना म्हाका आनी तुका देव म्हजे सांगाता आनी तुजे सांगाता आसचो निजायकी अनुभव जाता गी ह्या थोड्यांक मात तो अनुभव जावन आसा गी ह्या म्हजे थंय अनुभव जावची गरज आसा गी म्हणलें म्हाकाच सवाल हांवेंच विचारूंक जाय मोगाच्यान सावलाक पयलें मागीर तो पावल जाता सावलाक सर्वेस्पराचें अनुभव जाल्लो ताका धर्नीक शेवटिल्ल्या वेळार सामुएलाक सर्वेस्परचो अनुभव जाल्लो न्हिदोन आशिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव ताजे लागीं उलयता आनी साबार प्रवाद्यांक साबार रितीन सर्वेस्पराचो अनुभव जाता आनी आयचे वचपन आमी पळयता देव म्हणटा इम्मॅन्युएल ह्या स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जल्माता आनी ताका आमी इम्मॅन्युएल देव आमचे मदें आसा म्हणल्यार अर्थ ताका दितात जर तर हांव आनी तूं क्रिसमस आचरण करता पूण म्हाका आनी तुका देव म्हजे मदें आनी तुजे मदें वस्ती करनासा आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत सदांच आसा म्हणलो अनुभव म्हाका आनी तुका जायना जाल्यार इतलीं वर्सां हांवें आनी तुवें क्रिसमस आचरण केल्ल्याक अर्थ कितें म्हणलें सवाल म्हाकाच म्हज्या कोशेरदाक आनी तुवें तुज्या कोशेरदाक हर एकल्यानी आमच्या कोशेरदाक इसारचें जाल्लें व्हड एक सवाल जावन आसा देव बाप प्रवादी मुखांतर लोकां लागीं उलयलो जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन लोकां लागीं उलयलो आनी जेजू क्रिस्ता उपरांत पवित्रत्व मनशां लागीं विविध रितीन उलोवन आसा पूण त्या गायने उलोवचें जाल्यार खंय तावन मूळ येता गे म्हणल्यार सवाल खंय तावन ते उलयतात देव बाप हांव आनी तूं जाणाव सगळो सृश्टीकर्त जेजू म्हणटा ह्या संवसार घेवन उलयत आसतना सांजुआंच्या 5व्या अध्यायांत 19वें वाक्यान म्हणटा जेजून तांकां हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळयोवन पूत करता शिवाय आपले सक्ती पूत कांयच करूंक शकना जें बाप करता तेंच पूती करता म्हळ्यार देवा बापाचें हाजरपण
देवा बापाचो अनुभव जेजू निरंतर जोडून आसलो आनी त्या देखून जेजू म्हणटा जें कितें बाप करता तेंच हांव करता, तें कितें पळयता तें हांव करता. आनी थंयसर आमकां कळटा सोमी जेजू सदांच सर्वेस्परा बापाच्या अनुभोगांत जिवन आसलो. आनी पवित्रत्म्या विशयी आमी पळयता सांजू आमच्या 16व्या अध्यायांत 13वें वाक्य म्हणटा सताचो पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पवयतलो. तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना, आपले आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां कळयतलो आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती मुजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. हांगासर पळया पवित्रत्मो खंयसर तावन घेता. पवित्रत्मो म्हणटा स्वामी जेजू म्हणटा तो मुजे तावन घेवन आसा आनी जें कितें मुजे तावन घेता तें तुमकां दिता, तें तुमकां शिकयता. आनी हांगासर आमी पळयता देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्रत्मो एकामेकाच्या सांगातपण भोगून आसात. आनी त्या देखून एकामेकाच्या सांगातपणान एकामेकाच्या एकवटान ते आमचे लागीं सर्वेस्पर बाप स्वामी जेजू क्रिस्त आनी पवित्रत्मो मुजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवन आसा. जर हांवें आनी तुवें असलो अनुभव भोगूंक जाय, हांवें देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्रत्मो मुजे सांगात आसा, म्हज्या कुटुंबांत आसा, म्हज्या समुदायांत आसा, म्हज्या समाजांत आसा. हांव हर एक घडी हांव आनी तूं भोगूंक सकांगी. आमचे तेवटेन साध्य गे म्हणलें चिंता पळय, आमकां उद येवचें तें सास. तर कशें तरी हांवें हो अनुभव जोडूंक साध्य आसा. पयल्या सुवातेर हांवें गुमान दवरचें जाय. हांव टू पे एटेन्शन. जर तर हांव एटेन्शन म्हजें ह्या गुमांता विशयी ना जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराचें देव ताचो अनुभव करूंक असाध्य. आमच्या मुखार थोड्यो फावटी मुस्त संगती घडटात, तरी पूण आमकां गुर्त आसना. कित्याक हांव आनी तूं त्या संगतीक गुमान दिना. जायत्यो संगती म्हाका तुका गुर्त आसात, संवसारार जावच्यो आसात. आमच्या मुखारच शेजारा घडटात, या आमच्या कचेरीन घडटात, या आमच्या तर रावच्या वस्तीकडच्या त्या शहरान घडटात. केदाळा हांव आनी तूं त्या विचारांक गुमान दिवन आसा. थवळ थंयसर कितें जाता, खालें जाता म्हूण कळटा. तशेंच देव आमचे मदें आसा आनी देव कितें करता म्हणल्या विशयंत हांवें आनी तुवें गुमान दवरल्यार मात्र म्हाका आनी तुका जावच्या गणिता विशयी कळटा. पृथ्वी भोव सुंदर आसूंक पुरो, पूण हांव आनी तूं इतलें बिजी गी, इतलें काम आसा गी, इतलें टेन्शन गी, ह्या पृथ्वेच्या सोबाय विशयंत हांव आनी तूं केंद्रीकृत करना. पूण एक कवी कडेन सांगल्यार तो पृथ्वेक अशें वर्णिता गी, विशेश रितीन वर्णिल्ली कविता हांव आनी तूं जाणाव. खंयत हांव तें कविता उपजाता. कविता उपजाता ताच्या काळजांत हांव ताणें हे परिसर अनुभव केल्ल्या वरवीं ताच्या अनुभवाची उतरां तो एका कवना रुपार, एका स्टोरी रुपार, काणये रुपार एक बरोवंक शकता. जर तर एका संवसारीक संगतींत अनुभव नासतना कितेंय करूंक जायना जाल्यार हांव आनी तुवें अनुभव देवाचो केल्ल्या करीत ताचेर गुमान दिल्ल्या करीत हांव आनी तूं अनुभव ताका करूंक शकना. त्या देखून पयलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार, हांव सर्वेस्पर देव म्हजे बरोबरी आसा म्हणलें गुमान दिता गी. जर तर म्हज्या आनी तुज्या एकदम बिजी शेड्युलार, मस्त काम, मस्त टेन्शन, कुटुंबाचें तें हें पुरा काम, तर सर्वेस्परा देवाचें हजरपणू हांव आनी तूं भोगूंक अनुभव करूंक शकना. दुसरें, आमकां
निरीक्षा आसा जाय, एक्सपेक्टेशन आसा जाय. देव हांगा आसा, हांव उलोवचें आयकता, अळे त्या मुखांत करता, ह्या मुखांत करता. म्हाका एक एक्सपेक्टेशन जायचें, निरीक्षा जायचें. अळे कितें पुरा म्हज्या जिवितांत आतां घडटा, देव खालें पुरा करनासा म्हणलें म्हाका एक एक्सपेक्टेशन जायचें. जर तर म्हज्या जिवितांत असली एक निरीक्षा ना, म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराचो अनुभव करूंक जायना. ह्या देखून हांवें आनी तुवें ह्या सर्वेस्पराच्या अनुभवांत वाडयाचें जाल्यार हांवें आनी तुवें निरीक्षा दवरची मस्त गरजेची. आमी जर तर आमकां एकलो येवंसो आसा म्हूण चिंतया, कोण गे एकलो आमचो सैरो येता आनी रातीक एक येवन पावसो म्हणून थवळ आमी खालें दवरता, निरीक्षा दवरता, आयो येता कोण ना म्हणून. रातीक खालें की पेटो भोगल्यार आयलो कोण ना म्हणून आमी चिंता. अळे पेटो भोगता पळय, आयलो गी म्हणून. हो तिसल्यान वेहिकल गेले, आयले गी म्हणून आतां पळय म्हणून. निरीक्षा जर तर निरीक्षा ना जाल्यार गम्मत करून न्हिदून आसता. खालें जाल्यार आमकां कोणाक गुत्ता, कांय गुत्तना. त्याच प्रमाणे सर्वेस्पराच्या हजरपण, सर्वेस्पराचे सगळ्यांनी व्याप्त आसा, तो वावर करनासा म्हणलें, तो आमचे मदें आसा म्हणलें. हांवें तुवें निरीक्षा करचें मोगाचें न्हू, मस्त गरजेचें. तिसरें, सर्वेस्पर देव मुजे सांगाता आनी तुजे सांगाता आसा म्हणलो भावार्थ मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा. जर तर असलो भावार्थ ना, हांवें तुवें अनुभव करूंक जायना. देव खंय दिसना न्ही गे, खंय आसा म्हळ्यार खंय दिसना. मुजे थंय आनी तुजे थंय तसलो एक भावार्थ, मूळ भावार्थ आसा जाय. त्या देखून आमी पळयता हेब्रेवकारांनी बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा, भावार्थ विणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पतयेसाय. आमी त्या देखून कितें जायचें? तिसरें, देव आसा, तो आसा आनी म्हाका प्रतिफळ दिता म्हणलो भावार्थ म्हजे लागीं आसा. असलो भावार्थ नाशें लोक सबार जाण जियोवचे आमी पळयता आनी ते सवाल करतात, देव खंयसर आसा. कित्याक ते सवाल करतात? कित्याक म्हळ्यार तांणी अनुभव करूं ना. म्हजे लागीं थोडे विचारतात, खाली जिवितांत घटना जाल्ल्या कुडले खंयसर आसा देव, तूं आसा म्हणटा खंय आतां खंय पळया. कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती अनुभव करूंक शकना आनी म्हजो अनुभव ताका सांगल्यार ताका कळीच जायना. जर तर हांवें उज्याक एक हात घालो जाल्यार उजो कितें म्हळ्यार म्हाका बरो अनुभव आसा. आनी एका व्यक्तीक सांगल्यार हांव वय गी तशें जाता गे, हांव वय जाता जावंक पुरो म्हणून, पूण ताका अनुभव ना. जो कोण अनुभव आसा तो मात्र जाणा जाता ताचो एक परिणाम कितें म्हणले विशय. एकलो मनीस हांतुळणार आसल्या मनशाक, पिडेस्त मनशाक हांतुळणार पूण तें कितें म्हणलें ताका अनुभव आसा आनी तो इमिडियटली ताका कॅच करून कळटा. पूण आनेका व्यक्तीक ते कशें सांगल्यार हां वय गी मुखार बारी रडलेल्या बरी बेजार केल्ल्या बरी केल्यार ताका एक्चुअली कांय बेजार जायना आनी कडेन गम्मत करनासता. त्या देखून म्हाका आनी तुका अनुभव जायचे जाल्यार मुळाव्या रितीर पयल्या सुवातेर हांवें आनी तुवें देव एक आसा, देव आसा. हांवें सांगलें उज्याक हात गेल्ले अनुभव म्हाका जाल्यार आळे साहेब बारीक कशें जाता म्हणटा. एकल्या मनशाक उज्याक उजो तो पळोवना जाल्यार चिंत्या त्या मनशाक उज्या विशयी गुर्तू ना. हां वय गे खंय आसा, उजो म्हणलो तूं ना म्हणून का. त्या खातीर देव आसा, देवाचें हजरपण आसा आनी ताचो फळ मेळटा म्हणलो भावार्थ म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक आसा. इतलें मात्र न्हय, देव म्हजो आनी तुजो खरोच जावन मोग करता, तो आमचे लागीं उलयता म्हणून हांवें आनी तुवें जाणा जावंक जाय. उलोवचें म्हणटा आसतना साबारांक सवाल येतात, खंयसर उलोवंक साध्य आसा. देव आसा खंय उलयता खंय काले उलयता एक खंयसर उलयता. तें पयलीं पुस्तक प्रवाद्या मुखांत उलयलें, जेजू मुखांत उलयलें म्हूण हांव तूं सांगूंक पुरो. साबार पोटी म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं सर्वेस्पर देव उलयता. विविध रितींनी म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. म्हजें आनी तुजें खालें जालां म्हळ्यार आमचें सिलेक्टीव हियरींग, म्हळ्यार थोड्या सांगते मात्र हांव आनी तूं आयकता.
त्याका मात्र आमकां कळटा, थंय मात्र आमकां टेन्शन आसता. पूण सक्कळी संगतींनी हांव तूं आयकना. कित्याक म्हळ्यार संवसारीक संगतींनी इतले हांव तूं बिजी आसा वंगी आमचे घरांत तें आयकूंक असाध्य म्हणल्यार बरें भोगता. त्या देखून जिजू म्हणटा सांजू हांवच्या 8व्या अध्याय 47 वाक्यांत, देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात, पूण तुमी देवाची भुरगीं न्ही देखून तुमी कान दिना. तर 2 वर्ग जिजू थंयसर सांगता. एक देवाची भुरगीं ताचो थाळो कान दितात. देवाची भुरगीं न्ही जाल्यार संवसाराच्या ताळ्याक कान दितात, देवाच्या ताळ्याक कान दिनात. त्या देखून हांव आनी तूं सर्वेस्परसो उलयल्लें आयकूंक शकना जाल्यार विविध रुपांनी उलोवंक पुरो, पृथ्वे मुखांत उलोवंक पुरो, आनेकल्या इश्टा मुखांत उलोवंक पुरो, आनेका व्यक्ती मुखांत उलोवंक पुरो, मुजत्त जिवितांत एक घडीत घडोवन उलोवंक पुरो, सर्वेस्पर देव विविध रितींनी उलोवंक पुरो. तरी पूण तो सर्वेस्परसो थाळो म्हणून म्हाका पारखूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका सर्वेस्परा देवाची म्हाका वळख ना, ताजे वांगडा संबंध ना. आनी त्या देखून जर तर हांवें सर्वेस्परसो थाळो म्हणून हांवें ते वळखचें जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराचे भावार्थ आसा जे मात्र न्ही, ताजे कडेन लांब काळाचो संबंध आसा जे. एकच फुटी आमकां कळना. आतां आमची चिंतया, आमी सदां एकल्याचो ताळो आयकता, पयस तो न्हू ल्हानशे वस्त आलेले, अरे हो तो न्ही ताचो ताळो न्ही म्हणटा. तेंत त्या मनशाचो थाळो आमकां गुर्तू ना, कोणाचो ताळो म्हणून आमकां खंय कळटा. त्या देखून देवा लागीं हांव आनी तूं लांब कितलो लांब संबंध दवरता वंगी, कितलो ताजेर भावार्थ दवरून येता वंगी, थवळ हांव तुजो थाळो स्पश्ट तरान आयकूंक शकता. त्याच प्रमाणे देवाच्या रस्ना मुखांतर आमी ताचो अनुभव करूंक शकता. चिंतया, डायमंड्स हांव तूं मुस्तकुशी भांगार डायमंड्स खंयसर आसा. पृथ्वेच्या कितलेशा फिटी भितर कितलेशा मिटर कोंडल्या उपरांत तें डायमंड आसा. कोण करता, कोण करून दिता. विज्ञान म्हणटा त्या असल्या कारणां वरवीं तें एक डायमंड जावन परिवर्तन जाता. कोण तें कारण, ताका तें कारण मूळ तत्व ताच्या फाटल्यान कोण आसा, कोण आसा. जर तर व्हडले एक गुडे दोंगर आसात, म्हाका आनी तुका ते गुडे दोंगर करूंक साध्य आसा? खंडीत साध्य ना. ते सोबायची पृथ्वेचे विविध रिती, ती सुबी सुबी सुकणी, विविध कलराची सुकणी म्हाका आनी तुका सृश्टी करूंक साध्य आसात? खंडीत नात. ताच्या फाटल्यान एक सृश्टी करता आसा. केदाळा ह्या सृश्टेक हांव गुमान दिवन पळयता आनी त्या सृश्टे फाटल्यान आसची सोबाय हांव सांगता आनी सर्वेस्परा तुजे कसली एक महिमा म्हूण हांव वळखता. थंयसर हांव सर्वेस्पराचें हाजरपण हांव तुका वळखूंक शकता. सर्वेस्पराचें आमचे मदें आसा आनी तो असलें पुरा करना असं म्हणलें अनुभव करूंक हांव तो शकता. सबार पोटी विविध गणितांनी हांव तूं सर्वेस्पराक वळखता. जिवितांत थोडीं गणितां घडटात. नाका सगळ्यांक गुत्त आसचें एक कोरोना पिडा म्हूण आमी सांगता. ह्या कोरोना पिडाय वरवीं कितले लिसांव म्हाका आनी तुका मेळ्ळा. पिडे वरवीं कश्ट जाल्यात, मोन पावल्यात पुरो समाज. तेच प्रमाणे त्या पिडे मुखांतरी सर्वेस्पर देव मुजे लागीं आनी तुजे लागीं कितें उलयता. पवित्र पुस्तकांत आमी पोरण्या सोल्यांत पळयलें जाल्यार इस्रायलकार चलवत आसतना ते विचारनासले कित्या खातीर हांव चलवता. आनी थवळ सर्वेस्पर देव प्रवादी मुखांत उलोवन आशिल्लो ह्या कारणा खातीर असलें जिवितांत तुमच्या घडीत घडोवन आसा. सर्वेस्पर देव त्या चलवणेंती, त्या कश्टांती, त्या बेजारायांती, त्या दुखांती सर्वेस्पर देव त्या घडिता मुखांतर मनशा कुळा लागीं, मुजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता आनी अनुभव करूंक सांगता. अनुभव करूंक सांगता. जावं पुरो सूर्यो सकाळीं उदयोन येता. कसो तो उदयोन येता ते पृथ्वी कितले सुबीत दिसता. आतां सूर्यो बुडटा कितले वर्णेक कोणें साध्या. थंयसर हांवें तुवें देवाचो
अनुभव करूंक साध्य आसा मोगाच्यानो. कित्याक तो सूर्य उदोवच्या या बुडोवच्या बरी करूंक खंयच्या विज्ञानकी जायना. कसो तो बुडले बरी दिसता, कसो तो उदोवचे बरी दिसता म्हणून सिस्टमॅटीक स्टडी करून विज्ञानी सांगतात. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार जावन दी, थंयसर आसचे ग्रह जावन दी, पुरा गोवन तसो त्या देखून तशें दिसता. ते स्टडी करून सांगता शिवाय ते उपजोवंक जायना. सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तुवें त्या मारिफात ताची महान कृत्यां वळखूंक, ताचें हजरपण हांवें तुवें जाणा जावंक साध्य आसा, ताची महिमा जाणें जावंक साध्य आसा. जावं करो भयंकर बळिश्ट व्यक्ती आसात, हंकार वयर हंकार बळिश्ट आसात, आनी तसल्या व्यक्ती वयर एक अस्कत व्यक्ती पूण ताचें तें नीत आसा आनी तो जिखता. थंयसरी हांव आनी तूं सर्वेस्पराचें हजरपण, सर्वेस्पर देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमकां पळोवंक कळटा मोगाच्यानो. दिश्ट म्हजी आनी तुजी जायचे शिवाय देवाच्या कृत्या त्या बळिश्ट मनशा वयर, प्रभावी मनशा वयर एक अस्कत मनीस सत काणून तो जिखता जाल्यार ती निंगी देवाची एक वर्ती करणी म्हणलो अनभोग हांवें सोडूंक जाय. केदाळा म्हजी दिश्ट त्या वयर ना, दिश्ट त्या वयर ना, थवळ म्हाका तो अनभोग जाता आसतना मोगाच्यानो म्हजी आनी तुजी दिश्ट हांवें तुवें बरी करूंक जाय, मुखार करूंक जाय, बऱ्याक चिंतूंक जाय. कितें बरें आसा तें केवळ सर्वेस्पर देवा मुखांतर घडटा, आनी कितें वायट आसा तें सर्वेस्पर देवा साथ न्ही मोगाच्यानो. आमी मुस्तपटीं सांगता खाली धर्मीक मुखेल्या मुखांतर या म्हळ्यार खंयसर रिट्रीटीक वता गी, खंयसर घडलें मागणें जाता गी, खंय एकलो मुखेल एक व्यक्ती आसता गी, या मुखेल मंत्री जावंक पुरो, या व्हडलो प्रभावी मंत्री आसा जावंक पुरो, खंयसर की थंयसर मात्र आमकां थोडो अनुभव म्हूण आमी चिंता. आत्मीक चिंतून पळोवचें जाल्यार हर एका धर्मांत कोण मागण्याचो प्रभावीत व्यक्ती आसा थंयसर गेल्यार देवाचो अनुभव जाता म्हणून हांव तूं चिंतून आसा. पूण उडास दवरया मोगाच्यानो, देवाचो अनुभव सामान्य व्यक्ती मुखांतरी जावंक साध्य आसा. थोडे फावटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोणगी वळख नातुलो येवन आंज्या बरी येवन म्हाका तुका सही करता. आमकां चिंतूंकच ना, अले घडीत एक साहित्य कोणगी तो मनीस गुतूच ना, खंयच तर तो येता म्हाका तुका सही करूंक. एक परकी येता, हांव तूं वळखता गे मोगाच्यानो, हांव तूं मुस्तुवडे म्हणटा हे देवा त्या एका मनशाल्यान हांव सक्सेस जालो न्ही, त्या मनशा वरवीं देवाचें हजरपण, देवाचे सकत देवाचो प्रभाव हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. जर तर जेजू सांगता आसल्या त्या जुदासाक ताजे भितर सैतान प्रवेश जावंक शकता, तर मनशा थंय देवाचे सकत प्रवेश जायना गे मोगाच्यानो. जर तर आमी म्हणटा सैतान ताचे थंय प्रवेश जालो आनी जेजूक ताका धरून दिलें आनी ताका आखरेक तो डेस्परेट जालो आनी ताणें जीवघात केलो म्हूण हांव तूं सांगता. तर सैतान एका मनशा थंय प्रवेश जाता जाल्यार देवाची सकत त्याच प्रमाणे हर एका मनशा थंय प्रवेश जायना गे मोगाच्यानो. जर तर देवाची सकत प्रवेश जाता जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोणी कुमकेसो हात दिता जाल्यार तो मनीस न्ही मोगाच्यानो. बगार देवाचें हजरपण, देवाची सकत हांवें तुवें वळखूंक जाय. कित्याक तो देव म्हाका आनी तुका तो सही करूंक एका व्यक्तीक एका आंज बडवे बरी धाडटा. कित्याक ताची सकत त्या मनशाचेर वता आनी तो मनीस म्हाका आनी तुका सही करूंक येता. मुस्तुपुटी हांव आनी तूं केवळ त्या मनशाक हांव तूं वगळशिता, त्या मनशाक आमी आर्दन या ताका म्हत्व दिता, पूण ताज्या फाटल्यानच्या देवाक ताज्या हजरपणाक देव आसा म्हणलें अनुभव करूंक हांव तूं फाटीं सरता मोगाच्यानो. त्या खातीर हांव तूं सबार पोवटी देव आसा म्हणलें अनुभव करूंक शकना. जेजू क्रिस्तान म्हणलें आसा खंयसर दोगां वा तेगां म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणलो स्वामी जेजू क्रिस्त. म्हणजे खंयसर आराधना जाता, खंयसर बरेंपण घडटा थंयसर हांव आसा म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. थंयसर आसा देव, खंयसर बरेंपण घडटा थंयसर आसा देव.
आनी जर म्हज्या सक्तेन या तुज्या सक्तेन हांवें तूं कितेंच बरेंपण करूंक शकना. केदाळा दैवीक सकत म्हजे ते आनी तुजे ते आसा तवळ हांव तूं बरेंपण करता. जर तर हांवें तुवें केल्लें बरेंपण आनेकलें तें पळोवता जाल्यार तें देवाची महिमा, देव आमचे मदें आसा म्हणून अनुभव हांवें तुवें जोडूंक जाय मोगाच्यान. तेच प्रमाणे पळयत पुस्तक म्हणटा सांजोवाच्या पयल्या अध्यायांत सांजोवाचें पयलें पत्र 6 अध्याय 15वें वाक्य. म्हाका तुका सर्वेस्पराची वळख जाय ज्या मोगाच्यान. मुस्तुबडे म्हाका तुका वळखूच ना. जर तर आमकां मनीस सही करता त्या मनशाची वळख गुर्तू ना जाल्यार कोणें केलें म्हणून आमकां गुर्तूच तसा ना. तशेंच जेजूची वळख म्हाका आनी तुका आसा गे म्हणलें आनी एक सवाल. आनी ताका पळयत पुस्तक म्हणटा जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता. पळया, जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता आनी तोय देवा थंय जियेता. म्हळ्यार जेजूक हांवें तुवें देवाचो पूत म्हणून वळखोंक जाय. आनी मुंदरसो म्हणटा अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. त्या देखून पयल्या सुवातेर हांवें आनी तुवें वळखा जाय. कोणाक वळखा जाय? देवाक वळखा जाय, जेजूक वळखा जाय. आनी पळयत पुस्तकांत वळखचें जाल्यार कशें म्हणलें एक सवाल येता मोगाच्यान. हाऊ टू नो जिजस. जेजू कशें हांवें तुवें कळीत जावचें, जेजूचें कशें ताका जाणा जावचें. पळयत पुस्तकांत सांजोवाच्या 14व्या अध्यायांत 21वें वाक्य अशें म्हणटा म्हजे उपदेश घेवन तो पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. केदाळा जेजू ताची वळख म्हाका आनी तुका करून दिता. पवित्र पुस्तक म्हणटा केदाळा तो म्हाका विधेय जाता थवळ हांव ताका म्हजी वळख करून दितलो. परत वचता थंय कित्याक म्हळ्यार भोव गरजेचें. मुस्तुपटी आमचें चिंतापत्र दुसरें देखून हें वाचून हें परत वचता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो बाप मोग करतलो. आनी त्याच वाक्यान म्हणटा मोग म्हळ्यार कितें? म्हजे उपादेश घेवन तो पाळटा तो म्हजो मोग करता. सो उपादेश पाळचे, ताका विधेय जावचें म्हळ्यार ताचो मोग करचें आनी मोग केल्ल्या वेळार ताजी आमकां तो वळख करून दिता. ताजो आनी ताका म्हजी वळख दितलो म्हणटा. आतां पळयत पुस्तक 6 मत्तेवाच्या 3ऱ्या अध्यायान 15व्या आनी 17व्या वाक्यांतून आमी पळयता. थंयसर एक गणीत आमी पळयता. जेजू स्नान घेवंक म्हूण थंयसर वेता आनी जू हांव म्हणटा च्या म्हजे लगेच स्नान घेवंक सोदुवें न्ही. तूं देवासोबत म्हजे गेल्यार स्नान घेताय. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं. कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जू हांव काबोल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणें देखलो. आनी तेद्वा आकाशांतल्यान एक थाळो ये परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. केदाळा पारवो येवन तो थाळो आयकता. पयलें जेजून थंयसर स्नान घेतल्या उपरांत हांव वाक्य परत वाचता. जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं. कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. सर्वेस्पराच्या देवाच्या बापाची खुशी हांव जारी करता. आनी केदाळा स्वामी जेजू देवा बापाची खुशी जारी करता. तेच वखता तें जारी केल्या उपरांत सर्वेस्पर देवाचो थाळो आयकता. हो म्हजो मोगाचो पूत. ताजेर पवित्रत्मो पारव्या रुपीन देवून येवचें हांव तो पळयता. आमकां पुरा कशें जायचें गोत्ता की पयलें आमकां मेळाचें मागीर आमी देवाचो पटलाव करया म्हणचें. देवाचे उपादेश मागीर पळया. पयलें म्हाका समाधान जाय.
पयलें म्हाका तें जाय, पयलें म्हाका हें जाय, देवाचे उपादीस मागीर पाळचे, पयलें म्हाका मोग करिसे. पूण पवित्र पुस्तक हांगा सांगता सर्वेस्वर स्वामी जेजू म्हणटा बापाची देवाची कुशी कशी आसा ते पयलीं हांव करता, आनी ही कुशी केल्या उपरांत सर्वेस्पराक देवाचो आत्मो पारव्या रुपी येवन देंवता आनी तो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून म्हणटा. आमी पळयता जेजू क्रिस्त त्या कुर्साचें मरण मरल्या उपरांत, कश्ट मरणाचें मरण मेल्या उपरांत जेजू जिवन जाता आनी ताका स्वर्गारोहण जाता. एलिया प्रवादीक ताका मरच्या पयलींच सीदा स्वर्गारोहण जाल्लें. जेजूक पयलें खुर्सार तो मरता, उपरांत ताका स्वर्गारोहण जाता. मग खुर्सार मरता आसतना जेजू म्हणटा बापा म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं, तुका हांव विधेय जाता, तुका हांव विधेय जाता. आनी जेजू बापाक पयलें विधेय जाता आनी विधेयपणा वरवीं सर्वेस्पर देव ताका परत जिवंत उठोवन, पवित्र पुस्तक म्हणटा सांत पावलोन बरयल्ल्या पत्रांत जायते कडेन उल्लेख आसा, सर्वेस्पर देव ताका जिवंत उठयता आनी ताका सर्गार आपोवन व्हरता. आमी 4थ्या अध्यायान पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्रत्व जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. आमी सगळ्यांनी वाचलां, आमी सांगाचें म्हणून ना. थंय 40 दीस 40 राती थंयचो उपाशी आसलो आनी ताका 3 ताळण्यो येतात. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता खंयसरी आंज बडव्यांनी येवन ताका तें रावयल्लें आसा ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा 11 वाक्य म्हणटा 3 ताळण्यो जाल्या उपरांत तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदेवत येवन ताची सेवा करूंक लागले. केताळा देवसार वेता हाका ताळण्यो जाय तितल्यो दिता, स्वामी जेजू त्या ताळण्या वयर सयत व्हरता, ताजे उपरांत देवसार धांवता आनी थवळ आंज बडवे येतात. हें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज भोगूंक पुरो आमकां पुरो इतले कश्ट आसात. बायबल पयलें हांवें पाळयचें जाल्यार पयलें म्हजें पुरा कश्ट परिहार जायचे, पयलें म्हजें पुराय पिडा गूण जायचे, पयलें म्हजें समस्या परिहार जायचे. ताजे उपरांत हांव पुरा बायबल पळयता, हांव मिसाक वयता, हांव नव्यान करता बायबल अशें पुरा मागीर पयलें म्हजें समस्या पाळून दित. पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलें ह्या वेळार सर्वेस्पर देव ह्या पुरा ताळण्यो तुज्या जिवितांत येताना ताजे वेळ जैत वर तुज्या पिडे वेळार, तुज्या कश्टा वेळार, तुज्या सर समस्या वेळार तूं देवाक साक्षावन, देवाच्या उतराचेर साक्षावन जिवंक तयार आसा गे. जेजूक त्यो ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्रत्वान त्या बारव्या रुपार आयलो आनी उपरांत ताका स्नान जाल्या उपरांत त्यो ताळण्यो आसचे कडेन आरण्याक व्हेलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव ह्या सर कश्ट म्हणल्या, सर अनवरां म्हणल्या, सर समस्या म्हणल्या ताळण्यांचेर म्हाका तुका मुखार दवरून पळयता. म्हजो पूत म्हजी धूव म्हज्या उतरां प्रकार चलोवन विधेय जायत गे आशेवन पळयोवन आसा, मोगाच्यान पळयोवन आसा. आनी खेदाळा स्वामी जेजून देवाची उतरां ते पवित्र पुस्तक उतरां कोट करना ते सांगून देवसाराक धांवडायलें. आज हांव आनी तुयी देवाक खाल जावन ताच्या उतरांक आमी कोट करना जियोंक सक्तावंगी म्हणलें सवाल. आमकां सगळ्यांक जाय कशें म्हळ्यार पयलें आमकां जाय जाल्लें मेळाचें, ताजे उपरांत आमी येता. म्हजे कडेन मुस्ताणान सांगलें आसा पयलें म्हजें हाळे हें पुरा समस्या जावं दी, तूं मागणें म्हणटा तें पुरा जावचें न्ही, हे पुरा समस्या सॉल्व जावं दी, ताजे उपरांत हांव येता. पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे पयलें तूं विधेय जा म्हज्या उतरांक. जर तर एकलो खोटी जिणी जिवनंत आसा ताका समाधान मेळाचें, जैत मेळचें पुरो म्हळ्यार खंयसर जाता. पयलें बरी जिणी जिये, सर्वेस्पर देव तुका शांती समाधान दिता. हांव शांती समाधान म्हाका जायचें, पूण हांव खोटी जिणी सांडिना म्हळ्यार जाता की जायना. बोगसाणें दिजे, बोगसाणें दिनासतना तुजें मांडो टेन्शन रावचें कशें. पयत पुस्तक म्हणटा तुवें बोगसाणें दिजें म्हणून, ना हांव बोगशिना, तें पुरो जावचें ना, म्हाका हें जायचें पयलें. जायना. देवाक विधेय जा, खाल जा, बोगसाणें दी, आपापीन तुका मोत शांत जाता, समाधानीन तूं जिवंक शकताय, समाधानीन तूं जिवंक शकता. देवाचें हासरपण देव तुजें तें आसा म्हणलो अनुभव करूंक शकताय तूं. त्या देखून देवाचो अनुभव करीत जाल्यार देवाक विधेय जावन चलचें मस्त गरजेचें.
त्याच प्रमाणे आमी पळयत पुस्तकांत पळयता देवाचो तो ओर्थो मोग एक गडी हांवां तो नियाळ्या मोगाचे न्हू रोमागारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 37 आनी 38 वाक्य अशें म्हणटा इतल्या हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमवर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणूच जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगांतावन आमकां वेगळीं करूंक शकची नात असलो मोग देवा बापाचो जेजू क्रिस्ताचो आनी पवित्र आत्म्याचो कितले परत तुमी एक नियाळ्या हांगासर म्हणटा हांव खंडीत जावं हांव जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं जर तर देवदूत अर्दोस पडून मागता जाल्यार ह्या मनशाचो मोग करनाका म्हळ्यार देव तुजो मोग करता केदे व्हडले अधिकारी केदे व्हडल्यो शक्त्यो येवन सर्वेस्पराच्या अर्दोस मागता जाल्यार ह्या व्यक्तीचो तूं मोग करनाका म्हळ्यार देव म्हणटा हांव ह्या पुताचो हांव ह्या दुवेचो मोग करता तुमी कोणीय म्हाका आडावंक जायना कोणेंच म्हाका आडावंक जायना हांव ह्या पुताचो हांव ह्या दुवेचो खंडी जावन हांव मोग करता पूण हो मोग साकूंक अनुभव करूंक हांव आनी तूं साकान हांव मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या अडखळे वरवीं पळयत पुस्तक म्हणटा खंयच्योय त्यो पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय कितेंय जावं देवाचो मोग आमकां येवन सुद्दां आडाव कोणूच साकाना म्हळ्यार ते निरंतर ताजो मोग देंवन आसा पूण खंयसर तें सोमाना हांव रिसीव करतेसना ताजो अनुभव करतेसना ताजो मोग दराळ देंवन आसा पूण तो म्हाका अनुभव जातेसना आनी ह्या अनुभवनांतल्या वरवीं हांव आनी तूं चलवत हांव चिंतया आमच्या कोणा एका व्यक्तीक कोणीय तो जावं दी कितलोय बरो संवसारार अती उन्नत बरो म्हणलो व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या पुताक जिवेशी मारलें जाल्यार त्या मनशाक 3 अवकाश आसात एक आपल्या पुताक जिवेशी मारल्याक कोणें तें मारलें ताका वचून जिवेशी मारचें ताका आमी कितें म्हणटा फारीक फोन म्हणटा दुसरो अवकाश आसा ताका नीती करता अधीन FIR घालचें पोलिसां अधीन करचें कानून कशें सांगता त्या प्रमाणे चलचें ताका आमी म्हणच्या नीती प्रमाणे जस्टीस म्हणटा तिसरें आसा फारीक फोणीय घेना कानुनाकी ताका उपसिना हांव ताका बक्षिता म्हणटा पयल्या वर्गाचे मनीस आमच्या संवसारांत चड दुसऱ्या वर्गाचे इल्लेक लोक मेळटीत तिसऱ्या वर्गाचे मेळचे भोव उणे पूण सर्वेस्परा देवान आपल्या एकल्याच पुता सोम्यान जेजू क्रिस्ताक त्या कुर्सार मारल्या त्या शास्त्री फर्जेवांक थंयसर मारल्या सर तरेच्या लोकांक सैनिकांक सर्वेस्परा देवाक एकच एक कण मोन केले जाल्यार तांकां जिविशीमान काडी येत आसलें सोमी जेजू म्हणटा आत्तावे मागल्यार 12 पौश जेंचे चड सैनीक येतात तांकां जिविशी मारी येत आसलें मारूं ना तांकां तांचे वेर जजमेंट नीत करून घालूंक खरें येत आसलें तांचेर नीत करूंक ना तिसरें सोमी जेजू कुर्सार घालता आसता म्हणटा बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात तें नेणा इतलेंच न्ही मोगाचें नांव सौतें मेळ सर्वेस्पर देव काडटा आनी म्हणटा जो कोण या कोण पुरा जिवेशी मारले आसात पळय तांकां म्हजें पूत म्हजें दूख करता म्हणटा चिंतूंक साध्य गी एका मनशाच्या पुताक जिवेशी मारल्यार सड्ड म्हळ्यार मनीस बक्षीत पूण त्या जिवेशी मारल्या व्यक्तीकच म्हज्या पुता बरें पळयता ताका सक्कडें म्हजें दिता म्हूण कोणी मनीस सांगचो मनीस आसा गी आमकां चिंतूंक साध्य गी पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या पुताक जिवेशी मारल्या ह्या व्यक्तींक तांकां बक्षिता मात्र न्ही तांकां म्हज्या दयजांत वारीसदार करता म्हणटा समोगाच्या म्हणजे
ओसोलो एक विशिष्ट मोग सोमिया सर्वेस्परा बापा असो सोमिया जेजू क्रिस्त असो आणि पवित्रत्मे असो त्या देखून ओसोलो मोग हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय पूण कित्याक जायना संवसार म्हाका तुका सोडटाच ना संवसार म्हाका तुका व्हरता आनी ह्या संवसारी मोगा फाटल्यान हांव तूं आसल्या वरवीं देवाचो मोग हांव तूं अनुभव करूंक असाध्य जाला आनी त्या देखून हांव तूं केवल थियरिटिकली म्हळ्यार खाली उलयत आसतना आमी देवा विशयी मस्त उलयता जरी ताजो मोग हांव तूं अनुभव करूंक शकना मोगाच्यान अनुभव करूंक शकना ताजो मोग आमी सांगलें असो एक विशिश्ट देवाचो मोग ते बोगसूंचे मात्र न्ही त्या जिवीशी मारल्या व्यक्तींगच आनी ताजे संतोश जावन आसच्या म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव म्हणटा तुका म्हजो पूत जावन हांव विसरून काडटां पयत पुस्तकान जुवांच्या पयल्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले म्हाका तुका एडॉप्शन केलें आनी तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क सर्वेस्परान म्हाका तुका दिला असलो मोग जाणा जाल्ल्या वेळार हांव कशें हांवें ताचो अनुभव करीत म्हूण सांगीत थंय हांवें गितांचें गीत ताजे एक ल्हानशें एक पॅराग्राफ हांव उल्लेख करूंक आशेतां गितांचें गीत एक पुस्तक आसा तातूंत थंयसर दोग मोग करणाऱ्या विशयंत एक सोलो आनी एक सली त्या मोग करणाऱ्या विशयंत उल्लेख आसा एक विशिश्ट तरेचो अत्रेक विशिश्ट तरेचें बोगणां थंयसर उल्लेख जाल्यात ते गरजेचें कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत तें कित्याक नियाळा म्हळ्यार सर्वेस्पर देव आनी आमचो संबंध ह्या जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभेचो संबंध ह्या विशयी थंयसर उल्लेख केला आमी जाणां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सर्वेस्पर थंयसर पवित्र पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत 23 आनी 24 वाक्य थंयसर म्हणटा जेजू क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो थाराक आनी मस्तक तसोचो पोती आपल्या पोतयणेचें मस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पोतयणींनी सर संगतींनी आपल्या पोतींक काल जाय पोती पोतयणेचो संबंध सर्वेस्पर सोमेंजीचो आनी पवित्र सभेचो संबंध म्हूण वंजेलान सांगतात आनी असो एक संबंध हांवें तुवें ह्या देवा लागीं दवरचो जाल्यार कसो दवरूंक जाय ताचो अनुभव करीत जाल्यार गिताचें आमी आत्मीक रितार तातूंत चिंता हाडय जाय आनी थंयसर वाक्य म्हणटा पयलो अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा आपल्या तोंडाच्या उम्यांनी तो म्हाका उमो दिवं आपल्या तोंडाच्या उम्यांनी तो म्हाका उमो दिवं ताचो मोग दाकां सोऱ्यां प्रास मधूर सोम्यांची चूक सर्वेस्पर देवाक असलें बोगणां म्हाका तुका आसात गी देव येवन म्हजो म्हाका उमो दिवं म्हाका मोग करूं असलें एक विशिश्ट बोगणां म्हजे ते आनी तुजे ते आसात गी जर तर हांव सर्वेस्पर देवाचो मोग करता सर्वेस्पर देव म्हाका उमो दिवं दी थंयसर म्हणटा तर दाकां रोसा प्रास मधूर ह्या संवसारांत दाकां रोस म्हळ्यार भारी एक प्रमुख जेजूच्या काळार थळी सुदैव त्या खाजराच्या दाकां रोस गरजेचो आसलो आनी उणें पडल्या वेळार जेजूचो ते दाकां रोस करून दिता काना शारांत आमी जाणां दाकां रोसाक भारी म्हत्व दाकां रोस पियेल्या कडले लोक संतोशान उल्हासान भरता पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचो तो मोग दाकां रोसा प्रास वर्तो जावन आसा आनी ताचो उमो म्हाका पुटलून धरून उमो जाय तो जावन आसा देवाचो मोग अनुभव करचे म्हळ्यार तशें मोग करचो दुसरें वाक्य म्हणटा तुज्या थेलाचो परमळ स्वादीक वतलेल्या सुगंध द्रव्या परी तुजें नांव देखून सल्यो तुजो मोग करतात वर म्हाका तुजे सांगाता सल आमी धावया राय म्हाका आपल्या कुडांत व्हरता तूं आमचो संतोश आनी उल्हास दाकां सोऱ्यां प्रास तुजो मोग आमी वाखणतल्या खरेंच तुजो मोग करूंक फावो कसलें एक बोगणां ती सरे सली एकच उलोवन आसा म्हाका वर म्हाका तुजे सांगता सल आमी धावया
म्हजो आत्मो जर तर देवाक घेवन हांव सांगान सर्वेस्परा देवा तुज्या संगात हांव धांवतां, तुज्या संगात हांव चलतां, तुज्या संगात हांव धांवतां, म्हाका ह्या संवसार न्ही, म्हाका तुजचो गरजेचो, तुज्या संगात हांव खंय जाल्यार वचूंक तयार. आनी जेजू क्रिस्त म्हणलें ती उल्लेख, कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपल्या आवय बापायक भाव भयणीक सगळ्यांक सांडून दी आनी म्हजो पाटलाव करूं दी. इसली तो आत्मो म्हणटा चल सांगात आमी धावया, आमचे इतल्या सांगाता मधुर संबंध जावन हांव तूं बसया आनी थवळ सर्वेस्पर असो अनुभव हांव तूं करूंक शकता. सर्वेस्पर देव आमचे मदें आसा म्हणलो अनुभव हांव तूं करूंक शकता मोगाच्यान. त्या देखून आज देवा लागीं आमी मागया, सर्वेस्परा देवा म्हाका तुजो अनुभव करूंक कृपा दी म्हणून आयचें वासाप आमी नियाळ करता आसतना ह्या घडी आमी मागया. इमॅन्युअल देव आमच्या सांगात आसा म्हणल्या देवान दिल्या वागदानाक क्रिसमस थोड्याच दिसांनी आमी आचरण करच्या वागदानाक वेळार सर्वेस्परा देवा लागीं आसा मागया. सर्वेस्परा देवा तूं आमचे मदें आसा म्हणलें अनुभव करूंक म्हाका कृपा दी. कशें तें गितांतलें गितान चली हांव तुजे सांगाता तुज्या उम्याक राखून आसा, तुज्या अत्रे घेवन आसा, तुजे चल तुका सांगात घेवन हांव धांवंक आशेतां, तुज्या सांगातपणाक आशेतां. तशेंच बोगाप, तशेंच सांगातपण तुजें आसा, तूं आमचे मदें आसा म्हणलें बोगणां एक्सपिरियन्स करूंक अनुभव करूंक आमी आतां देवा लागीं मागया. मोगळा सर्वेस्परा बापा सुम्या जेजू क्रिस्तान पळयतात क्रिसमस आनी थोड्याच दिसांनी आमी आचरण करूंक आसता आसतना आज आमी तुजे लागीं मागता सोम्या तूं आमचे सोम्या आसा म्हणलो अनुभव आमकां करूंक कृपा दी. आज तावन सदांच असलो अनुभव वाडोनूच वचूंक आमकां कृपा दी. तुजो थाळो आयकूंक हर एका घडये तुजें महत् कार्यां आमी अनुभव करूंक आमकां कृपा दी सोम्या. जिवितान जावचें हर एक घडीत, जिवितान जावचें हर एक वेळ, जिवितान जावचें हर एक वैशिश्ट तुजें तावन तुज्या महिमे वरवीं जाल्लें म्हणलें वळखूंक आमकां कृपा दी सोम्या. सोम्या जिसू तुका अनुभव करचें भाग आमचें जावं दी. ह्या पोटी आमी आचरण करचें क्रिसमस केवल इतल्या वर्सांनी आमी आचरण केल्ल्या रितीर न्ही सोम्या, एक विभिन्न रितीर आमी आचरण करूंक आशेता आनी थंय जावन आसा तूं आमचे सांगाता आसाय. तुजो अनुभव आमी जोडूंक आशेता, तुजें अनुभव आमी हर एका घडये भोगूंक आशेता. तुजो अनुभव आमकां विविध व्यक्ती मुखांतर ह्या संवसाराच्या ह्या पृथ्वे मुखांतर ह्या इतर हर एका घटना मुखांतर तुजो अनुभव जोडूंक आमकां तूं कृपा दी. आमच्या जिवितांत आसचें हर एक तरेचे खंत बेजाराय निवार. तुज्या सांगातपणांत कशें ते शुनेमाचे श्री आपल्या शुनेमाचे शैली त्या मोग करणाऱ्याक आशेवन आशिल्ली, सांगाता घेवन सांगाता जियोंक आशिल्ली, त्याच प्रमाणे सोम्या आज हांव तुजे लागीं आमी मागता सोम्या तुज्या सांगातपणान जियोंक, तुज्या अनुभव जोडून जियोंक, तुज्या व्यंगेंत जियोंक हर एक घडी आमकां अनुभव विसोवचें एक महाभाग आमकां रस सोम्या कृपा दी सोम्या. आनी त्या सांगातपणान आज तावन प्रारंभ केल्ली आमचें जिविताचें पैण क्रिसमसा दिसा वर्त्या संभ्रमान देव आमच्या सांगाता आसा म्हणलें वर्त्या भावार्थान आमी अनुभव करूंक आनी तो मोग हेरांक वांटूंक आमकां कृपा दी सोम्या. आनी ह्या मुखांतर नव्या वर्साक आमी पांय दवरता आसतना एक अनुभवी व्यक्ती जावन सर्वेस्पराक आमचे मदें आसा म्हणलो अनुभव जोडून घेवन त्या अनुभवा प्रमाणे जियोवचें आनी मुखलें वर्स आमी त्या नव्या अनुभवान जियोवचें तसलें भाग आमचें जावं दिवन मागता. आमेन.